देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेज सांग मुगाळ भावनान बेणीनो आयच्या नव्या दिसा परत एक पटी सुमिया सांगाता हांव थोडो वेळ करसूंक हांगा आमी एकठांय जाल्ल्या वाजता आयचे सगळ्यो दीस सुमियाच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या वर्त्या सर्यांक आशिर्वादां देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा जें कितें देव आमचे त्यान आशेता तें करूंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. तर जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करन आमी गावयांक गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको K13 5 संको 150 हिम नंबर K13 पेज नंबर 154. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गुरु निनगे नमना नमना गुरु निनगे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ आराधना नमना आराधना नमना हालेलुया 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 मानतुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सक्रामेंताच्या आश्रयाखाला आमी आसा. फाटल्या सभा दिसांत हांव जेजू जिवीत असो उंडो म्हणलें तें उतर आमी नियाळून आयल्या. तसो जिवीत असो उंडो ह्या भोवपूय सक्रामेंतांत परत एक फावटी हाजीर आसा. आमची नदर सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी कसोवया. आयचो नवो दीस देवान आमकां दिला आसता देवाक आमच्या काळजांत आमी अर्गां दिवया. तो त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे मदें हाजीर आसात. देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकारांक काळजांत आमी अर्गां दिवया. मुगाळ भावन भयणीनो जावंक पुरो देवान केल्ली विस्मित आमच्या दोळ्यांक दिसनात. पूण जर तर कालच्या राती आमी न्हिदोवंक गेल्ल्या आनी आयच्या नव्या दिसाचो उजवाड आमी पळयला जाल्यार ताचें एके वर्तें असर दुसरें ना. आज सगळो संवसार कश्टांत पिडेंत वळवळून आसतना आजुनय आमी सुरक्षीत आसा. देवान आमकां राखलां आनी सांबाळलां. तर त्या वर्त्या देवाक काळजांत आमी अर्गां होगळाप आमी पाठोवया. पेंतकोस्ताक आमी तयाराय करता आसतना आमी पवित्रत्म्या विशीं नियाळून आसा. पवित्रत्म्याची ती देणी ती फळां आमी नियाळ आसतना आयच्या दिसा आमी नियाळ करता पवित्रत्म्याचें तें वर्तें फळ समाधान वा शांती. गलात घरां बरयल्लें पत्र 5वो आवजवर 22व्या वळेर ही उतरां आमी आयकता. पवित्रत्म्याची ती 12 फळां. जुआंवचो वांजेल 4थो आवजवर 20 आनी 7वी वळ अशें म्हणटा. समाधान तुमचें थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियोवचें नाका. जुआंवच्या वांजेलान 4थ्या आवजवरांत जेजू पवित्रत्म्याक बसयता आनी म्हणटा, हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना. बगार हांव तुमकां थंय एक मजतदार धाडटलों आनी तो मजतदार जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमकां उगडा आसा हाडटलो. तो पवित्र आत्मो हर एक तुमकां तें शिकोवन दितलो. आनी जेजू हेंच बसयता आपल्या शिसांक, हांव तुमकां अनाथा बरें सोडून वचना. आमचे सांगाता तो आसा तो पवित्र आत्मो जें कितें जेजून आमकां शिकयल्लें तें सगळें त्या सगळ्या संगतीचो तो आमकां उगडा सारता. मात न्हय, जेजू आमकां तें समाधान तो दिवंक आशेता. मातेवाचो वांजेल 5वो आवजवर 9वी वळ जेजू त्या 8 बागेंत तो आमकां सांगता, समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटलीं. जर तर आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमकां आमी उलो मारजे तर आमी समाधान ह्या शांती खातीर आमी दिसान दीस वावरूंक आसा. आनी कितें शांती म्हळ्यार कितें, समाधान म्हळ्यार कितें जावंक पुरो आमकां जाणवाय आसा, आमकां गिन्यान आसा, आमी जाणाव. पूण पवित्र सभेची शिकोवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2304 अशें म्हणटा, मनशा जिविताक मान आनी अभिर्बधी जावच्या पासत शांतीची गरज आसा. तर शांती म्हळ्यार झुजून आसतना आसचें मात्र न्हय, वा विरोधी मदें पदवेचें बळ सांबाळचें मात्र न्हय. शांती म्हळ्यार संवसारांत मनशाचें बरेंपण, स्वतंत्र संवाद, व्यक्तींक आनी परजांक मान बांदावपण वाडोवंक वावरूंक पुरासनांतलो वावर शांती स्थापन करच्याक हें सगळें भोव गरजेचें जावन आसा. तर शांती जावन आसा नितीचें काम आनी माया मोगाचो प्रभाव हें जावन आसा शांत आनी समाधान. पवित्र आत्मो आमकां बसयता, जेजू आमकां बसयता आनी तेंचो पवित्र आत्मो आमकां तें दिता. इजाया प्रवादीचो बूक 32 आवजवर 7वी वळ आमकां म्हणटा, प्रामाणीकपण शांती हाडटलें, समाधान आनी सुरक्षण निते काळी प्रामाणीकपणाचें फळ जातलें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तो पवित्र आत्मो आमकां ते शांती समाधान तो आमकां दिता आसतना तेच शांती समाधान आमचें तें रुपी जावंक आमी देवाची कृपा आमी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. पवित्र आत्म्याचें हें गीत आमी गायता आसतना आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, सगळ्या संवसारांत
जिजोन बसयलें तें शांती समाधान रुपीत करूंक पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यांक भरून दी म्हूण आमी मागया. आनी जिजोन दिवचें तें शांत समाधान संवसार आमकां दिवंक सकना. जांक पुरो थोड्यांचें चिंतप जावन आसा. इल्ली ग्रेस काय हांवें जोडल्यार, बरें काम म्हाका मेळ्ळ्यार, बरो फुडार हांवें बांदून हाडल्यार म्हज्या जिवितांत शांती मेळटा, समाधान मेळटा, खंडीत जावन मेळटा. पूण तें तात्कालीक जावन आसा, थोड्याच दिसांचें, थोड्याच घडयेचें. पूण जिजोन दिवचें तें समाधान शाश्वीत उरता, ससनाक बाळटा. तर तसलेंच शांत समाधान ह्या वेळार पवित्र आत्म्यांतल्यान आमी मागोवन घेवया आनी गावया गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको J20 5 संको 143 हिम नंबर J24 पेज नंबर 143. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत, दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत. शांती समाधान भर जीवीत, शांती समाधान भर जीवीत. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी संतोष दी मै पास, दी संतोष दी मै पास. स्वधमनान म्हाका दी उल्लास, स्वधमनान म्हाका दी उल्लास. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. दी बोळेपण दी खालतेपण, दी बोळेपण दी खालतेपण. दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण, दयाळाय मोवाळाय विश्वासपण. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. कर सोसनी कर दया, कर सोसनी कर दया. शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ, शेगुणानी बरोन म्हाका कर मोगाळ. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये
Alleluia, 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 पवित्र देवोने आमकां तुझ्या दिन्यांनी आमकां तुझ्या फळांनी तूं नेटय पवित्र आमकां शांती समाधान हालेलुया 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 जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर एफेस घरां बरयलें पत्र दुसरो आवसभर 14वी बोळ आमी वाचता सांग पावलो आमकां कळीत करता क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती आमकां जुदेवांक आनी हेर जातीच्यांक एकवटायलें ताणेंच आमचे मदें आसलेलो दुस्मानकायेचो पागोर कोसलावन घालन एक नवी परजार वचून शांती ताणें स्थापन केली गाळ भावनान भयणीनो जेजू आयलो ह्या संवसारांत एक उद्देश धरन आमचे मदें आसलेलो तो दुस्मानकायेचो पागोर कोसलावन घालन सगळ्या संवसारांत सगळ्या लोकां मदें शांती आनी समाधान तो रुपीत करूंक देखून जेजू जावन आसा तो शांतीचो कुंवर सगळ्या संवसाराक ती गरजेची शांती आनी समाधान तो दिवंक आशेता मुगाळ भावनांनी भयणो जर सगळ्या संवसारार आमी नदर घाली आमी पळयता देश देशामध्ये वा राष्ट्रामध्ये दुस्मानकाय सोडून आसा कुटुंबाच्या संध्यामध्ये मनस्ताप सोडून आसा जाती कातीमध्ये ते मनस्ताप उदेत आसतना जेजू जाता आमचो शांतीचो कुंवर आमकां शांती आनी समाधान दिवंक तो आशेता तर मोगाळ भावनांनी भयणीनो सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया आज विशीं जावन ही मारेकार पिडा सगळ्या संवसारार विस्तारून आसतना बियाचें वातावरण वा बियांची मोडां उदेत आसतना जेजू आमकां ती शांती दिवंक आशेता आमी जाणां जुदेव लोक जेजूचे शिस जुदेवांच्या बियान जेजूच्या मरणा उपरांत दारां दांपोवन भितर आसले आनी जिवान जाल्लो जेजू तांचे मदें तो दिश्टी पडटा आनी म्हणटा शांती तुमकां समाधान तुमकां तीच शांती आनी समाधान आज जेजू म्हाका आनी तुका ह्या सगळ्या संवसाराक तो दिवंक आशेता तर मुखार भावनांनी भिडनो एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया जावंक पुरो आमी बियान आसांव फाल्यां कितें जातालें म्हणल्यार आमी नेणाव जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाक दारांक कितें जातालें म्हणल्यार आमी नेणाव आ सगळ्यो संवसार कंगाल जाला बियान जिवन आसा तर जेजूची मजत आमी मागया आज जेजू म्हाका आनी तुका तीच शांती आमकां दिवंक तो आशेता सगळो संवसार पिडेक वळोवंक जाला आसता जेजूस ती पिडा पयस करूंक शकता पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता जेजूचें रगत आमी मागया त्या रगतान आमी नितळ जावया तर सगळ्या संवसारा पासून आमी मागया जावंक पुरो सभा जाणांनी मागोवंक सांगलां तांचो उगडास आमी काडया जावंक पुरो आमची समोगाळ मनशां आमचे समोगाचीं कुटुंबादारांक ह्या पिडेक वळोवंक जाल्लीं आसात वयजांचो वयज जेजू ह्या पिडेक गूण करूंक शकता मागीर आमी सगळ्या संवसारा पासत ह्या सगळ्या संवसारांत देशा मदें ती दुस्मानकाय वाडत वता आसतना ती दुस्मानकाय पयस करून त्या दुस्मानकायेचो पागोर कसो लावन घालन जेजू देशा मदें ती शांती रुपीत करूं म्हूण आमी मागया सांग पुरो आमच्या कुटुंबांत आज कितलीं कुटुंबां देसवाड जाल्लीं आसात घोवा बैल्या मदें समाधान ना आवय बापाय भुरग्यां मदें समाधान ना हे शांत समाधान कुटुंबांत रुपीत जावं
फिरगजेंत समाजेंत सगळ्या संवसारांत रुपी जावच्या खातीर आमी मागया. जेजूची कृपा आनी आदार आमी मागता आसतना आमी गाव्यांक गीत आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको एल 19 5 संको 165 हिम नंबर एल 19 पेज नंबर 165. Moja Jesu, Mogal Jesu, Jinien Moja, Vegins tuye. Moja Jesu, Mogal Jesu, Jinien Moja, Vegins tuye. Maka tuja Gopan lipoy Mogan tuja Otlun tundar Maka tuja Gopan lipoy Mogan tuja Otlun tundar Kasta duka pide shide waitan samdo wolta ritenjine tuje vine tuns mujendais sergindene Moja Jesu Mogal Jesu Jinien Moja Vegins tuye Maga tuja Gopan lipoy Mogal tuja Otlun tundar Jinien tas
तुझ्या ओढलून तू धर. वारे वादा जिनियेन मुझ्या आयल्या वेळा हांव बी येता तुझे बगा जियेम नाका आसुरो मुजो वेंता तुका मोजा जेजू मोगाळ जेजू चिनियेंत मोजा बेगीच तू ये मागा तुझ्या कोपान लिपोय मोगान तुझ्या ओढलून तू धर. मागा तुझ्या कोपान लिपोय मोगान तुझ्या ओढलून तू धर. मोगान तुझ्या ओढलून तू धर. जेजूक आमच्या जिविताचें आमी समर्पण केलां. जेजू आमकां एक नवो बरवो सोदिता. आमकां ताच्या गोपान तो पटलून धरूंक आशयता. आनी जेजू आमचे सांगता आसतना आमी खंयच्याच संगतीक भिवूंची गरज ना. कितलेय कश्ट आमच्या जिवितांत येवं, खंयचीय पिडा शिडा आमकां वळख जावं, आमी खंयच्याच संगतीक भिवूंची गरज ना. जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुजो आसरो. आमकां ताच्या गोपान तो घेता. आनी तसो जेजू परत एक पटी आमकां आशिर्वाद दिवंक आशयता. तर आमी दिंबे घालून जेजूचो आशिर्वाद आमी जोडया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात. मेटिल्डा फेर्नांडीस बहरेन, आल्रिक डिसोजा हेजमाडी, रोजी अरान्ना, फिलोमिना दांतीस सल्डाना कारकड मँगलोर, जेरोम सिक्वेरा मँगलोर हांकां सगळ्यांक बागी जल्मा दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची आशिर्वादां हांव मागतां. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता. विवियन आनी कॉलिन नेरोना बेंदोर, प्रीत आनी वेरा पिकाडो टेक्सास USA, जोसेफ आनी फिलोमिना हिल्डा सल्डाना थाने हांकां काजाराच्या वार्षिक दिसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां हांव मागतां. देवाकर्क आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस फानीर, रतीशा लोबो बँगलोर, ऑजवर्ल्ड आनी रिटा फेर्नांडीस कल्याण नगर, आल्ड्रीन आनी कार्मेलिटा सिक्वेरा पक्षीकेरे, राजेश मोंतेरो बेळा, दोरोती डिसोजा ऑर्लेम, मायकल मॉरस जोगेश्वरी, मेल्विन डी अल्मेडा कंकनाडी, किरण मेरियन
मेरियट फेरावो बळकुंजे. आपल्या त्याचा बसत मिसिता बऱ्या भलायके बसत ॲलिस लसरादो अँजेलोर. बऱ्या भलायके बसत मेरी डिसोजा कांदरपाडा. आतां सरलेल्या बसत मिसा वचून सांगता देवा इंदल्ल्या पुलगतल्या आत्म्या बसत मिसिता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट. पुलगतल्या आत्म्या बसत मिसिता शांती नोरोना कुवेट. देवादीन सेलिन फेर्नांडीस अंधेरी. देवादीन तेरेसा डिसोजा बोरिवली. देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर. देवादीन दल्ल्या पुलगतल्या आत्म्या बसत मिसिता स्मिता कोएल्लो पलिमार. देवादीन हेनरी डिसोजा. देवादीन अँटोनेट कार्डोजा. देवादीन कॉन्सेप्टा कुटिना उडपी. देवादीन पॉलिन पेरिस वालेन्सिया. पुलगतल्या आत्म्या बसत मिसिता लिली रोड्रिगस वकोला. देवादीन सेल्विन डिसोजा. ह्या त्या सांगता आमची त्या ह्या हब्बो पवित्र वेदीचेर आमी दवरया, उबे रावया आनी भक्तीबणी प्रवेश गीत आमी गावया. प्रवेश गीत दैवी गायना बुकांत A6 पेज 21. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या. उंडो वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या. भक्तीन उर्बे आयल्या आम्ही जेवणाक सोमयाच्या. सोमया जेजू थंय एक पोट्या बांदान मोगाच्या. सोमयाचे जेवण अर्घा बलिदान सर्गीचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आयच्या लितुर्जींत जेजू आमकां कळीत करता आपूण आयिल्लो जिवीत दिवच्याक आनी बरोवन वमतोंच्या मापान तें जिवीत दिवच्याक. मुगाल भावन आनी भयणो, हर एक पटी ह्या वेदी भोंवती आमी येता आसतना जेजू तेंच एक नवें जिवीत आमकां दिवंक आशेता. आपणाचें मांस आनी रगत आमकां खाण आनी जेवण जावन. तर मुगाल भावन आनी भयणो, मिसाच्या बलिदान आमी वांटो घेता आसतना जेजू आमकां एक नवें जिवंक तो आशेत दिता आसतना आमचें तें कितें उणेंपण आसा जाल्यार, वायट आसा जाल्यार देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो बगेवन सदांच हांव कामुरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदुदा देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा, पातकाच्या कोणान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या साकरां तुज्या पुताचे कल्तिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गीच्या संतोशान भरलीं.
तर हो संतोष सदांच आमच्या काळजाने सांभाळून ससनाच्या संतोषाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धनदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. सुदैव न्हय आसलेल्यांनी देवाचें उतर घेतलें म्हणली खबर धर्मदूतांक आनी जुदेयांतल्या सुमेस्त भवार्थ्यांक पावली. पेद्रू जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार सुनतगरांनी ताची टिका करून सवाल केलें. सुनत जावंक नातल्ल्यांक तुवें कितें म्हूण भेट दिली आनी कसो तूं तांचे सांगाता जेवलोय. तवळ पेद्रून घडले संगतीसो सुरतावन अखेर पर्यान हे परी विवर दिलो. हांव जप्पा शारांत मागणार आसतना ध्यान परवशांत पडोवन हांवें एक दर्शन देखलें. व्हडलें एक शिडकशी अंतराळा तावन 4 कोणशांनी उमकळोवन आसलेली कसलीगी एक वस्त देंवोन येताली ती हांवें देखली. ती शिदा हांव आसलेल्या कडेन येवन पावली. ती हांवें सारकें देखल्या वेळार तातूंत मनजाती, रानवट मृगां, जीवदाळी आनी आकाशाचीं सुकणीं म्हाका दिसलीं. तवळ पेद्रू ऊठ मार आनी खा अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो. पूण हांवें म्हळें ना सोम्या नाका. अशुद्ध वा बस्ट जाल्लें कसलेंच येदोळ हांव आपूण नेणा. पूण दुसरे फावटी त्या सर्गा वयल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. अशेंच 3 फावटी घडलें. शेकी ती वस्त आसा तशी अंतराळाक पाटी ओडून व्हेली. ह्या पटापट सजरे येतावन म्हजे सरशी म्हाका म्हूण धाडलेले ते एक जण हांव आसल्या घरा येवन पावले. तांचे सांगाता वचोंक हांवें फाटीं फुडें करिनाय म्हणून पवित्र आत्म्यानच म्हाका कळीत केल्लें. हेर 6 जाण बावी म्हजे सांगाता सजरियाक आयले. थंय आमी सकडी कार्नलाच्या घरा गेल्या. आपणाक एक देवदूत दिश्टी पडलो आनी ताणें अशें म्हळें म्हणून तो आमकां सांगूंक लागलो जप्पाक जण धाड आनी पेद्रो म्हणटात त्या सिमांक आपोवन हाड. तो तुजे लागीं उलयतालो आनी ताच्या उतरां मुखांतर तूं आनी तुजें सगळें घराणें बचाव जातालें. पूण हांवें उलोवन सुरू करतस सुरवेर आमचेर देवलोलो तेच परी ताचेर पवित्र आत्मो देवलो. तवळ जुआवन उदकान स्नान दिल्लें पूण तुमी पवित्र आत्म्यान स्नान घेतल्यात अशें म्हूण सोम्यान सांगल्या उतरांचो म्हाका उगडास आयलो. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमनलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचोंक हांव कोण. इतलें आयकतच ते समाधानी जाले. तितलेंच न्हय तर देवान हेर जातींच्यांकी जिणी बदलून जिवनचो संदर्भ दिला म्हणून ते देवाक महिमा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे वळोपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. जशें मेरू वमते जरीक तानेता तशें म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळत. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिन्स तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका पावों. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. तेदवां तुजे विधी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दिताल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वचून तुका वंदितां. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवंत देवाक तानेता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव बरो गवळी म्हणटा तुमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी तेय म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 Alleluia,
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजून म्हळे हांव बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरी ताची स्वंत न्हय देखून चुने वागाट येतात ते पळयतच तो बकऱ्याक सोडता आनी पोल धांवता चुने वागाट बकऱ्याक धरून दुस्पटायतात कामाक रावलेलो पोलता कित्याक तो सांबाळोचो मनीस बकऱ्याची ताका चिंता ना हांव बरो गवळी जसो बापान म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्याक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात म्हज्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीव दिता ह्या हिनांत नचलेले हेर बकरे म्हाका आसात तांकांय हांवें लागीं हाडीत जाय ते म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एक हिंड जातलो आनी एक गवळी म्हजो बाप म्हजो मोग करता कित्याक म्हजो जीव पर्यंत जोडचे खातीर हांव तो ताका ओपोवन दिता कोणी म्हजे कडचो बळात्कार तो करिना म्हजे स्वंत कुशीन तो हांव दिता तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंक म्हाका अधिकार आसा अशें कर म्हूण म्हज्या बापान म्हाका ताकीद दिल्या देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जुदेवांचें चिंतप जावन आसलें जेन्ना देव तांकां मेस्सिया धाडटलो तो मेस्सिया जुदेवांक मात्र कश्टांतले वा बंदडांतले सुटका दितलो आनी तो तांचो मात्र मेस्सिया जातलो पूण ताणें चिंतल्या परी जावंक ना जिजू मेस्सिया जावन ह्या संवसारांत आयलो खाली जुदेवां खातीर न्ही बगार अख्ख्या परजे खातीर अख्ख्या संवसाराच्या लोकां खातीर आनी जिजून सगळ्यांकी एक हिंड केला आमी जाणां जिजूच्या जिवितांत जिजू सांगाता आसले साबार जाण जावंक पुरो जुदेव आसले पातक्यां सांगाता सयत जिजू खातालो आनी जेवतालो जुदेवांक आनी सामार्यागारांक एकामेकाक ताळ पडनातलें तरी जिजू सामार्यागारांक सांगाता उलयता तांचें तें संभाशण तो धरता मुखार भावन आनी भयणीनो जिजूच्या जिवितांत आमी नदर जाल्यार आमी पळयता जिजूक हर एकलो बापाचीं भुरगीं जावन आसली देखून हर एकल्यांक समा समृतीन तो पळोवन आसलो आनी जावंक पुरो हें चिंतप जुदेवांतय ताच्या उपरांत जिजूच्या जिवानपणा उपरांत आसलें आनी तें घडीत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पेद्रू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जुदेवांक मात्र न्हय अनभवार्थ्यांक जुदेव न्हय आसलेल्यांक की ती बरी खबर जिजूची ती खबर तो परगडता पूण सुन्नात केल्ले वा जुदेव लोक पेद्रूची टिका करतात आनी ताच्या उपरांत पेद्रू ताच्या जिवितांत ह्या ताणें पळयल्लें तें दर्शन तें घडीत तो तांकां विवरसून सांगता आनी म्हणटा देवाचो ताळो ताका आयकलो आनी म्हणालो जें देवान पवित्र केलां तुवें अपवित्र वा जें देवान शुद्ध केलां तुवें अशुद्ध म्हणचें न्हय मुखार भावन भयणीनो त्या घडीता उपरांत पेद्रू तांकां विवरसून सांगता जो पवित्रत्मो आमकां मेळिल्लो तो पवित्रत्मो हेर जातीच्यांक या अनभवार्थ्यांक मेळ्ळा जाल्यार देवाच्या कुशेक विरोध वचोंक आमी कोण आनी तेन्ना ते वळखतात आनी जिजूची खरी खबर जिजू सगळ्या जिजूची ती बरी खबर अख्ख्या संवसाराक पासार जें म्हणलें तें वळखतात आनी तेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जिजू म्हणटा आपूण जावन आसा एक बरो गवळी आनी जिजू ह्या संवसारी आयिल्लो न्हय खाली जुदेवां खातीर आनी जो कोण ताच्या हिंडांत ना तांकां हर एकल्यांक एक हिंड करच्याक तो जिजू आयिल्लो आमी वाचता गलातकारां बरयलें पत्र 3 अवस्वर 20 आनी 8 वळू सांग पावलो आमकां म्हणटा ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक
गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद ना, तुमी समेस्त जेजू क्रिस्तांतय एक जावन आसात. वा आमी वाचता रोमाघरां बरयल्लें पत्र 10 अबस्वर 12 वळ, जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो भेद ना, कित्याक समेस्तांचो सर्वेस्पर तोच आपणाक उलो मारतल्यांक यथेश्ट मोपान दिता. तर जेजू मुखार आमी हर एकलें समासम जावन आसा. देखून जेजू आयलो काल आमचे खातीर मात न्ही जावंक पुरो, हें चिंता थोडे पटी आमचें जावन आसा. जेजू आमचो मात्र म्हळ्यार क्रिस्तांवांचो मात्र. आनी दुसरी वातिकान सभा पयलें चिंताप जावन आसलें, देर इज नो साल्वेशन आवटसायड द चर्च. इगर्ज ह्या पवित्र सभे भायर थंय साल्वासांव ना म्हण. पूण मुखार भावन आनी भयणीनो, साल्वासांव दिवचें योजन वा ती खुशी देवाची जावन आसा. आमी हर एकल्यांक आमच्या जातीच्या जावंक पुरो हेर जातीच्यांक आमी हर एकल्यांक बापाचीं भुरगीं म्हणल्यार आमी वळखून घेवंक जाय. तर मुखार भावन आनी भयणीनो, ह्या विशेश पिडेच्या वेळार आमी सगळ्या संवसारा पासत आमी मागोवंक आसा. कश्टांत आसलेल्या सगळ्या लोकां पासत आमी मागोवंक आसा. तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमी आमकां वळखून घेवंक जातलें. तर ही सुकृपा देवा लागची ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. घे सुमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची कानीक तूं घे. आशिर्वाद गंधयेन तूं घे, तिचे सोवे आमकांच तूं घे. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी क्यापेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजां तुका ही देणी ओपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तसो तुवें तिका फावो केली, तशें सर्गीचो तो उसारा व्हरतो परमेश संतोश आपणाक फावो कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेन्ना ताच्या परम यजनांत आदल्या यजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपोवन दिलो, तेन्ना आपूण करो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 darbara so सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पोराची नावी येतात ताकाच. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिले आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी उजिविताचो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत देंवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजेतीचो पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सौर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेच परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचें पाप करता. ह्या शिळयेच्या जिवनाक पयलें आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गिसंको F11 पेज 67. सोमिया गवळ्या मुजा सोमिया अर्गा तुका सर्गी खानान तुवें पोसले
पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां रोस हजर आसाय म्हण हांव पात येतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन हांव तुका वेंगोवन धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थया भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल पास्काचे संभ्रमणे तुज्या सस्नेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें तर आमकां पुनः जिवान जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनः जिवानपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट दिल्ल्या पासून मागणे सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सवरसनांक तुजो मोग दाखयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक पिड्या बेगीनच ना कर पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जुक्ती मेटां काडिशी तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्यास आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार गीत संको H12 पेज 78 जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया गाऊन 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 आम्ही नाचूया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया भर तूं आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान 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 जेजू 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 म्हणून आमी गाऊया गाऊन 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 आमी नाचूया जेजू 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 म्हणून आमी गाऊया गाऊन 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 आमी नाचूया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन